डेप्युटी सीएम बाबू गांवकारी सावड्डे आले आणि सगळी गोयची जनता म्हाका स्पीच दिवपाक सावड्डे आले आणि पत्रकार सुद्धा खुशी आले. एश्युरन्स कितें दिलें सीएमान का हय सावड्डे मतदारसंघात फॉरेन्सीक नॅशनल फॉरेन्सीक कॉलेज आयिल्लें आसा, लॉ कॉलेज, मायनिंग कॉर्पोरेशनूय बेगीन स्टार्ट जाता. ओके, सर, तुम्ही 15 दीस उरले आता 1 नोव्हेंबराक रस्ते पटवल ते जातले. सगळ्या जितली वर्क डिव्हिजन आसा तितली वर्क डिव्हिजनाक काम दिल्लें आसा आणि म्हाका दिसता सगळ्या वर्क डिव्हिजनांनी काम स्टार्ट केलां. आतां ताप पडले, आतां प्रॉब्लेम ना. सगळ्याक आमी डायरेक्ट रोबल सोलिंग मांडून हॉटमिक्स कार्पेट घालतले जंय जंय रस्तो गेला आणि बाकीचे जे वॉकआउट दिले ते सगळे हॉटमिक्स कार्पेट स्टार्ट जातले. ते डिसेंबर 1 नोव्हेंबराक जातले का? 1 नोव्हेंबर डिसेंबर म्हटलेले तुम्ही. ना ना, जे रस्ते रिपेअर जाले ते 1 नोव्हेंबराक कंप्लीट पण जातले. आज 19 हय, तिसरा दीस आहा. आमचे कडेन कितली वर्क डिव्हिजन आसा रस्त्याची, खूप आसा वर्क डिव्हिजन. त्या प्रत्येक तालुक्याक काम करता. तुमचाच एक आमदारान काल म्हटला 30% गव्हर्नमेंट स्टाफ काम करना म्हणून एक खंयचें काम करतले तर आता कळटलें मरे 1 नोव्हेंबर 11 म्हटल्यार दिसांनी ते काम करतले, पयलें काम करना आसलें ते तुमच्या आमदारान टोनीन म्हटला काल काम करता. काम करता ते. मग तो कितें सांगता ते फटीत. ना ना, तशें पडटा काम कितें आसता. मातशें पावसूय खूप पडलो सारकें. जातलें. सर, इंटरनल रोड या हायवे दोन्ही की सगळे सगळे म्हणजे हायवे आता कितें हायवे काम चालू आसा. हायवेचे आमी डिसेंबर म्हटल्यार टार्गेट केला. डिसेंबर म्हटल्यार नॅशनल हायवे कंप्लीट जाता. आणि इंटरनल रोड पॅचअप नॅशनल हायवे जे आसा ते टोटल कॉन्क्रीट रोड येतले. सर पुलाचे कितें जालें? नॅशनल रोड आसा ते टोटल हॉटमिक्स कार्पेट. सर पूल जुवारी ब्रिज हय, तो जातलो डिसेंबर 19 सर, ते सर, ते डिसेंबराक तो जुवारी ब्रिजाचो एक ब्रिज आसा तो फोलेन हा पळय तो.